पण आज जे एफिडेविट आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिला तेजे लक्ष सारखे स्पेसिफीक आसा and they are saying that as you have put us into problem, you decide of this case first for us to take the action forward. And I think गोंयकार लोक आमचे सगळे जाणकार आसा, गोंयकार लोक आमचे सगळे जाणा BJPचे वांगडा रावतलेच, कित्याक BJP is the only party who will bring solution. कित्याक इतले वर्सां हे केस जी आशिल्ली कोणें तेजे वासपूस करूं ना, पूण सुप्रीम कोर्टान आमकां त्रासान घातलेले आनी आतां सुप्रीम कोर्टूच आमकां त्रासांतले भायर काडटले अशें म्हाका दिसता. आणि आज देशभर सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर परतून जातलो आनी गोंयचे MP BJPचे कित्याक ना जावचे हे हांव प्रश्न लोकां कडेन घालतलो. आमी लोकां खातीर खुबशीं कामां केल्लीं आसा. आज प्रायम मिनिस्टर 5 वर्सांचो जेन्ना काळ जाता, तुमी पयलींची 5 वर्सां आनी पयलींची 10 वर्सां तुमी काडले, घोटाळ्याचे कितलेच आसतले. म्हाका दाखयचे की सिन्सियरली जो काम करता देशा खातीर आनी देश फुडें व्हरपाक, जाल्यार तेका गोंयकार कित्याक फाटीं रावतले. आनी हे दिवन हांव फक्त गोंयकारांक मागतले की मायनींग विशय जो आसा सेंटर आनी स्टेट आनी आतां सुप्रीम कोर्टान सोडलेलो आसा ते आमी विशय ताका काडटले. गोंयचें मायनींग गोंयान बेगीन चालू जातलें.